कौन बोला उसको जाने के लिए? बोलता है मैं चला जाऊंगा। जाओ रे जाओ। मैंने बोला तो चला है, मैं रुक गया, कहीं जाऊंगा, घूम के रूम चला जाऊंगा, सेठ को फोन कर दिया। हॅलो सांग कॉमेस। हांव मिस्टर मानेल लेमा पार्टी बुडली म्हूण सुशांत वॉलकॉन आनी एवरीसान म्हाका फोन केला आपल्या सगळे वस्तू बुडले म्हणून मातशें आपल्या सालार कर म्हूण। आनी हांव सकाळीं उठोन ह्या उदकांतल्यान चलोन पूल क्रॉस करून जिवावचो रिस्क घेवन हांव येयलां। हांव उपकार मागता आमगे ऑपरेशन लिडर आलेमा सुभाष पॉल देसाय, मागीर आमगे एल्टन आमदार, ह्या गरिबांचेर इतलो हें जाता, तुमी कितें तर व्हड ना पागळ दिवची, तुमी तांकां 5-10 रुपया दिवन फटयता, हें शिकूं नाका। कित्याक आयज हांव इतलो बुडोन येयलां तांकां साबार करपाक म्हजे पासून जिवा रिस्क घेवन, पूण गोवोरमेंटा कडेन हांव हात जोडून मागता हे तांकां कितें तर दिवचें। तुम्ही पळयता जो म्हाजे फाटल्यान जे उदक भरला आसा तो रोड आसा काराळीचो, आनी हे केपे पारोडा मेन रोड आसा, ज्या जाग्यार साकून कुडचडे मारगांव रोडा वयल्यान जी वाहतूक जाता, ट्रॅव्हलिंग जाता लोकांचें, ते रोडार आमी उबे आसात। आनी काल जे 24 वरां जो पावस पडला तेजो इफेक्ट आज दिसून येयल्लो आसा। आनी मोस्टली अरावंड 1.5 किलोमिटर सुमार रोड आसा तो उदकाचे पोंदा आसा। तेतूं भितर मेन म्हणल्यार पर्वत रोड जे वयर काडलेलो सद्याक, जे उदका लागून लोकांक त्रास जाता तो उदका पोंदा गेल्लो आसा। आनी जी चर्च आसा पारोडा चर्च, थंय खंय तरी तेजी दारां उदक पावल्लें आसा, जशें आमी लोकला कडल्यान इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा। मेन म्हणल्यार काल राती अरावंड 10:30 सुमार जो पारोडा पूल आसा तेजेर उदक येयल्लें, आनी आयज सकाळीं टोटली जे उदक आसा तें भरलेलें आसा 1.5 किलोमिटर। हांगा टोटली कनेक्टिविटी हांगच्यान आतां रोडा वयल्यान कश्यो गाडी पास जावपाक मेळना, तेका लागून ती रूट आसा तो चांदरच्यान जाल्लो आसा। आनी आतां लोकांक जे ऑफिसांक, जे स्कुलांक, जे गव्हर्मेंट कॉलेज आसा, तशेंच लोक मडगांवचे रस्त्यार खूब जाण लोकांक आयज हेका लागून त्रास जाल्लो आसा।